आर्चबिशपान केल्ल्या टिकेचेर मुख्यमंत्री उलोवंक सोदिना। चर्चेकडेन सरकाराचो लागचार म्हूण मंचाच्या आरोपाचेरय तो उलयना। तो आज बिशपाक मेळपाचो आसा। सरकारान लायटीच्या खात्याच्या स्टाफाक रिस्क अलावन्स वाडयला। घोगाळांत स्कूल कॉम्प्लेक्साक 1.5 लाख स्क्वेअर मीटर जागो दिला। बिझनेस हाऊसेस, देवस्थानां, धार्मिक स्थळांनी शाळा स्कुलांच्या शिक्षणीक सुविधांक हातभार लावचो म्हूण मुख्यमंत्र्यान उलो मारलो। 100, 75 आणि 50 रुपया अशें जे आसलें पर म्हयन्याक रिस्क अलावन्स तो सगळ्यांक आमी 200 रुपया दिला। शिफ्ट ड्युटी अलावन्स ती 12 रुपया वयली आमी 15 रुपयाचेर व्हेल्या। आणि जे कॅपिंग असलें 14 शिफ्टांचे दॅट कॅपिंग हॅज बीन रिमूव्ड। 1,05,000 स्क्वेअर मीटर जागा काल कलेक्टरा कडल्यान एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर जाली। जे आदल्या हेतून कितें शॉर्टकमिंग्स उरलेले त्यो आमी ओवरकम करतले। आणि मडगांव इज अवर नेक्स्ट टार्गेट फॉर डेव्हलपिंग सेकंड स्कूल कॉम्प्लेक्स इन द स्टेट। महालसा देवस्थान मार्दोळ ह्या देवस्थानच्या कमिटी कडल्यान एक प्रपोजल आयला आमकां एक शाळा दिवची म्हणून। आणि आमी ती चिचल्ली त्याच गांवांतली शाळा जी आसा ती आमी तांकां दिवपाचो आमची योजना आसा। बिझनेस हाऊसेस आसात तांच्यांत क्षमता आसा की गोंयची सगळी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स येणाऱ्या काळात जंय जंय तांचो स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स आसा, फंक्शनींग आसा त्या भागांतले हळूहळू प्रस्ताव अशे येवचे अशें म्हाका दिसता। देवस्थानांक पयसो खूब येता, धार्मीक भावनेचेर येता। त्या धार्मीक भावनेतसून आयिल्लो पयसो खूब फावटी देवळां मोठी करपाक, भांगराचे कळस बसोवपाक असो वापरलो वता। ताच्याय पलीकडे जर तो समाजाच्या निर्मिती खातीर वापरलो जाल्यार ताचो उपयुक्तता जास्त जातली। म्हाका ताचेर रिमार्क करप योग्य दिसना। नॉट एट ऑल, आय डोंट। In fact, while I was leaving, the person who accompanied me, म्हाका टाटा करपाक जो आयलो ताका हांवें सांगलें की म्हाका येवन केन्ना तरी मेळूंक जाय बिशप बाबाक म्हणून। इतलेंच हांवें सांगलो। हांवें मेळूंक जाय म्हणून सांगलें। आतां केन्ना मेळटलें हें येतलें मागीर आमी विचारपाक कितें विचारलें, उलोवणें कितें जालें, तुवें कितें विचारलें, ताणें कितें विचारलें, ताणें कितें सांगलें, हें कित्याक? पण हांव वतलो। आरोप केल्ल्या प्रत्येक गजालीचेर हांवें रिएक्शन दिवंक जाय अशें ना। काही जाणांक आमी माफ दितात। वी allow them to speak, allow them to comment. लोक खूब शाणे आसात हांगासरले। We could have 6 MLAs, Catholic MLAs, elected on our tickets. They were in constant touch with us. Some of them were in the cabinet as well. They are the best judges for BJPs. BJP पार्टी म्हणून किंवा BJP सरकार म्हणून हे लोक कशे असतात हाचेर अभिप्राय ताणें दिवचो जे आमच्या बरोबर वावरल्यात ते। जे आमचे कडेन वावरूंकच ना, जे 100 मेत्रांनी 500 मेत्रां पयस असतात ताणें ओपिनियन दिवप हें योग्य न्हय। कळंगुटी 10 लाखांच्या नव्या करन्सीच्या रॉबरीचे केशीत क्रायम ब्रांचीन कळंगुटचो PI जिवबा दळवीची चौकशी चालू केली। PI दळवी आनी केशींतलो मुखेल दुबावीत गडेकाराक एकामेकामुखार दवरून क्रायम ब्रांचीन शुक्रारा चौकशी केली। गडेकारान आपल्या जबानेत PI जिवबाक 1.5 लाख रुपया दिल्यात म्हणून कबूल केला। गोयच्या DGPन केशीत जिवबाचो वांटो कितें ताचेर रिपोर्ट दिवपाक म्हणून क्रायम ब्रांचीच्या SPक आदेश दिला। कळंगुटचे 10 लाखांचे नवे करन्सीचे रॉबरी केशीत क्रायम ब्रांचीन शुक्रारा सांजे कळंगुटचो PI जिवबा दळवीची चौकशी केली। क्रायम ब्रांचीन PI जिवबा दळवी आनी केशींतलो मुखेल दुबावीत गडेकाराक एकामेकामुखार हाडून बसयले। 10 लाखांतले 8 लाख रुपया रिकवर करपाक पुलिसांक यश आयला। पुलिसांक दिल्ले जबानेत 50,000 शॉपिंगाचेर मोडले म्हूण गडेकारान पुलिसांक सांगला।
हे केशीत आपल्याक साल्वार करपाक म्हूण कोंगुटचो पीआय जिवबा दळवीक 1.5 लाखांचो कट दिल्लो म्हूण गडेकारान पोलिसांक जबानेत सांगला. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण गडेकारा बरोबर इन्फॉर्मर म्हूण कॉन्टॅक्टात आशिल्लो म्हूण जिवबान मान्य केला. मात गडेकारा कडल्यान 1.5 लाखांचो कट घेतला ही गजाल जिवबान न्हयकारल्या. गडेकाराचो पुलीस रिमांड शेनवारा सोंपता. गडेकारान हे केशीत कोंगुटचो पीआय जिवबा दळवीचें नांव घेतले उपरांत डीजीपीन बेगोबेग क्रायम ब्रांचीचो एसपी कार्तिक कश्यपाक रिपोर्ट दिवंक सांगला. जिवबा दळवीचो केशीत रोल कितें ते रिपोर्टात कळटले. मात क्रायम ब्रांचीच्या एसपीन अजून डीजीपीक रिपोर्ट दिल्लो ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. 500,000च्यो पोन्न्यो नोटी बँकांनी डिपॉझिट करपाची डेडलायन मध्यराती सोंपता. फाल्यां सावन ह्यो नोटी फक्त रिझर्व्ह बँकेच्या कावंटराचेरच दिवंक मेळटल्यो. 8 नोव्हेंबराक मोदी सरकारान 500,000च्या नोटींचेर बंदी घाल्ली आनी डिपॉझिट करूंक 50 दिसांचो प्रास दिल्लो. नव्या 500, 100च्या नोटींचो उणाव अजून जाग्यार आयलो ना. विड्रॉवलाचेर मर्यादाय सरकारान फाटी घेतिल्ली ना. Terrorism stopped in this country? Has counterfeit notes not appeared? The first 2000 currency we heard was with a terrorist. The question is, these are what I call people who have been hired for disaster management. One is the law minister of this country and Mr. Piyush Goyal. But what? ATM, no money. Banks, you go for a purpose, you don't get money. And money is the lifeline. And the currency, the way it has been dealt, demonetization has been done in this country, but not at this kind of scale and with an objective. But what has been happening is sheer scam that has never been seen to favor a set of people. घेऊया एक ब्रेक.